पोटा खातीर परराज्यांतल्यान गोंयांत येवन काम करपी महिलांच्या भुरग्यांक ताब्यात घेवपाच्या 2 प्रकरणांचो साश्टीत पर्दाफाश जाला। गोंयांत लोकांनी भुरग्यांक पोसकी घेतना कायदो पाळचो म्हण बायलांच्या प्रस्नाचेर आवाज काडपी बायलांचो एकवोट संघटनेची अध्यक्षा औदा विएगस ही उलयल्या। आर्डेक्सो खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। 25 वर्सां जालीं बायलांक भुरग्यांक आनी एनवायरमेंटा लागून बायलांचो एकवोट वावुरता। चडश्यो केसी आमचे कडेन येतात कितें रेप, मर्डर, गो बायलांची केस्तांवां, मागीर कोणाकय असॉल्ट केलो, असो डोमेस्टीक वायलन्स असल्यो केसी। पूण आतां एक न्यू चॅप्टरचो दिसलो म्हाका आनी तो न्यू पेज म्हणटा ती भुरग्यांचो सेल इन गोवा। भुरग्यांचो सेल इन गोवा। सेल म्हणटा तो पयशांनीच न्ही, सेल म्हणटा तो ब्लॅकमेल करून तुका बंधनान दवरून तुका पयशे दिवन नाका म्हणल्यार सुद्दां पयशे दिवन आनी फायनली म्हणप की आतां तुवें आपल्या भुरग्याक दिना पूण हांवें जीव दिता, तूं हांगाची न्ही, तूं हांगाची न्ही म्हणटरीत हांव हे प्रॉब्लेम करपाचो आसा, हांव आमचे सगळे गोंयचे लोक आमचे लोक तुका दोळो शिकयतली, तुका हांगाच्यान धांवयतली। जो मनीस पोटा लागून गोंयांत आयला आनी पोट भरता त्या मनशाक हे सगळें समजना, ना म्हणल्यार कायदोय समजना आनी कोण फ्रेंड्सूय ना चडशे। आनी हे दृश्टीन पयले म्हणटात तेंचे भुरगे अनवेड मादती मणिपुरी घर ताका हे एल.एम.टी. फर्नांडीस हांचे घरान आसरो दिलो भुरगे जाय सर तिका सपोर्ट केलो। भुरगें जातकीच तिका हॉटेलांनी कामां धाडली, ही भुरग्यांक घेवन रावतालीं घरा कडेन। ते आयले म्हणटकीर तेंचे घराचें काम आनी आपल्या भुरग्याचें काम, भुरग्याक दूद सुद्दां दिताली ती, ओन दूद, ब्रेस्ट फिडींग। आनी मागीर ते 2.5 वर्सांचें भुरगें जातकीच हिका दिसलें ती आपल्या बरी कडल्यान ट्रीट करतात लायक अ सर्वंट, आपूण वता म्हणपा लागलें। वता म्हणटा तेच ना, तुजे भुरग्यां आमी दिना, तूं सगळो खर्च आमी केला, तो खर्च दे आनी वच। आनी तिका आनी भुरग्याक 3 दीस तरी मेळपाक दिलें ना। निमाणी ती पुलीस स्टेशनचेर आयली आनी हांव म्हणटा की PI पाटील, PI अमीन, PSI अमीन, PSI प्रतीक, PSI अल्मेडा आनी 2 PC लेडी PC आसा तांचें कौतुक करपाचें, कारण तांणी सूर दवरलो की तूं भुरग्यां पळय हाड। आनी हे पद्दतीन जर पुलीस वावरत जाल्यार खूब प्रॉब्लेम सॉल्व जातात। आट्टरीच मागीर आमी आसात आमी म्हणलें की भुरग्यांक तिचे भुरग्याक आमी दिवना परत, भुरग्यां परत दिवना, ओरिजिनल तिचे कडेन दिला, दवर तूं, तुका इजत पयशे दिना जाल्यार आमी जगता कळ्ळें। आनी ते पयशे कसले तिका दिल्ले भुरग्याची कॅर करपाक, भुरग्याक बरें खावपाक, पौश्टीक जेवण जेवपाक, भुरगें बरें जावपाक हे पयशे दी। हे पयशे दिले 1 नया पैसा नेपाली गरीब बायलेन वापरूंक ना, सगळे पयशे व्हरून बँकेत दिले। पूण हांव म्हणटा कितें, तुमी पयशे दिता पळय, म्हाका जर पयशे ना आनी कोणूय हाडून दिता म्हाका ती आस, तूं आस म्हजे कडेन तयार करता, म्हाका भुरग्याक तूं दिवपाचें ना, तूं पयशे हांगा उरता ना म्हणून